न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां सगळ्यांक येवकार। दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो घडामोडीचो नियाळ जो आसा तो आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान तुमकां दिता। तर आयच्या दिसाचो दिसभराचो नियाळ घेवपा खातीर सगळ्यात पयलीं आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गांवसा कडेन। जमनी विकपाची जी प्रकरणां आसात ते विशीं शेतकी मंत्री रवी नायकान एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केला। रवी नायक सांगता की गोंयच्यो जमनी आसात त्यो विकूं नाकात। ह्यो जमनी विकल्यो जाल्यार फुडाराक आमकां कांयच उरपाचें ना। जावं तो दिल्लीकार आसूं, जावं तो मुंबयकार आसूं, नाल्यार आनी कोणी आसूं, भायल्यान कोणाकूच जमनी विकूं नाकात अशे तरेचें आवाहन शेतकी मंत्री रवी नायकान गोंयकारांक केल्लें आसा। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी जी म्हटल्यार तुमकां खबरच आसतलें, हालीसराक कोरोनान परत एकदा तकली वयर काडिल्ली आसात। देशभरात जायते कडेन कोरोनाचे दुयेंती नव्यान मेळिल्ले आसात। गोंयानय एक कोरोनाचो दुयेंती मेळिल्लो आसा। हातूंत म्हत्वाची गजाल अशी की कोरोनाचो एक नवो व्हेरियंट आतां सापडला आनी ह्या नव्या व्हेरियंटाक लागून 2 जाणांक मरण येयला। एक बेंगळुरूत 85 वर्साचो जाण्टेलो जाल्यार दुसरो 21 वर्साचो तरणाटो ताका ठाण्यात मरण आयिल्लें आसा। तिसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी आज जावन आसा ती डेंटल कॉलेजीच्या वसतिगृहान भितर चोरया सरून एका विद्यार्थ्यान खंय चलयो ज्यो न्हातात तांचो व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्ल्याचो आरोप ताचेर आसा। हे विशीं जी तक्रार जी आसा ती आक्षे पुलिशेंत नोंद जाल्ली आसा। सविस्तर तिनय बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। तर शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी आवाहन केल्लें आसा गोंयकारांक की ज्यो गोंयच्यो जमनी आसात त्यो गोंया भायल्या लोकांक विकच्यो न्ही। तशेंच सद्या कोरोनाचो नवो व्हेरियंट आयिल्लो आसा आनी ताका लागून केसींची नोंद जी आसा ती देशभरांत सद्या कोरोनाच्यो केसी वाडपाक लागिल्ल्यो आसात। फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। आदिवासी कल्याण खात्याचे प्रशासन डळमळीत जाला। ह्या विधाना वयल्यान सध्या बरोच बोवाळ सुरू आसा। भाजप तशे विरोधी पक्ष आहा तेचेर गोविंद गावडे हांचेर टिका करता। सभापती रमेश तवडकर हांचें अशें म्हणणें आहे की खंयचें जें विधान करच्या पयलीं मनशान चिंतपाची गरज आसा। शिक्षीत आनी तशेंच मॅच्युअर आशिल्ल्यान खंयचें विधान करता तेन्ना खंय चिंतपाची गरज आसा। तशेंच तांच्यांनी जें बिरसा मुंडा ह्या रॅलीचें जें विधान केलां तें बी पुरायपणान चुकीचें आसा। आनी ह्याच विशीं जेन्ना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी हांकां विचारलें तेन्ना तांच्यांनी अशें सांगलें की ह्या विशीं आपूण कांयच उलोवंक शकना। तेंचें अशें म्हणणें की ह्या विशीं आपूण कांयच उलोवंक शकना। ज्यांनी हें विधान केलां पळय तांकांच विचारचें अशें। आनी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हणजे सद्या अवकाळी पावस पडिल्ल्यान खुबशे जे लुकसाण जालें आसा। गोंयभर खुबशे शेतांचे भाटांचे फळांचे खुबशे लुकसाण जाल्लें आसा। ताका लागून हे विशीं जेन्ना शेतकी मंत्री रवी नायक हांकां विचारलें तेन्ना तांच्यांनी अशें सांगलें की जेंचें लुकसाण जालां तांकां सगळ्यांक लुकसाण भरपाय जातली। ताका लागून आतां सद्या ते अधिकारी आहा ते वयतले आनी तेंची पळोवणी करतले शेतांची आनी सगळे हेजी जेंची कितें लुकसाण जालां तेंची आनी तांकां सगळ्यांक लुकसाण भरपाय दितलो अशें तांच्यांनी आयज आश्वासन दिलें आसा। ही जी बातमी तुमी सेंट पेम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। 25 मे संकल्प दीस निमतान 2 वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्ल्यो आनी ह्या दोनूय कार्यावळींनी सभापती रमेश तवडकर तशेंच मंत्री गोविंद गावडे हांणी जी स्टेटमेंटां केल्ली एकामेकाच्या विरोधात तांचेर आतां परत राजकीय मार वादावादी जाल्ली आसा। तर दुसरी म्हत्वाची अपडेट तांणी दिल्ली आसा ती शेतकी मंत्री आडवेळ्या पावसाक लागून जे पळय लोकांचें लुकसाण जाल्लें आसा ताचें सर्वेक्षण करून शेतकी मंत्र्यान तांकां लुकसाण भरपाय दिवपाचें आश्वासन दिल्लें आसा। तर फुडली अपडेट घेवपा खातीर आमचे न्यूज अँकर समिता कडेन। कुर्टी पंचायतीच्या जिंगडीमळ वाठारांत आदल्या सरपंचान बेकायदेशीरपणान बांदिल्लें घर निमणें मातये भरवण केलें। तर पंचायत खात्याच्या अतिरिक्त संचालकाच्या आदेशा प्रमाण ही कारवाय केल्ल्याचें सरपंच निळकंठ नायक हांणी सांगिल्लें आसा। तर कांय दिसा फाटीं कुर्टी खांडेपार पंचायतीन कांय बेकायदेशीर बांदकामांचेर अशीच कारवाय केल्ली अशें कळटा। ही जी बातमी आसा तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली।
तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे आता गोंयभरांच्यो पळय इल्लिगली बांदिल्ल्यो बांदकामां जी आसात ती डेमोलीश जातली अशें कळटा. तर फुडले अपडेट घेवपा खातीर आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या केरकरा कडेन. साळ न्हंय केळशी दर्याक मेळटा त्या सुवातेर म्हळ्यारूच बेतूल वाठारांत आडकून उरिल्ली बोट बेगोबेग काडची हे विशींचें निवेदन पत्र केळशी पंचायतीचो सरपंच डिक्सन वाज तशेंच पंचायत वांगड्या सयत तांणी अतिरिक्त जिल्लोधिकारी रमेश गांवकर हाका हाचें निवेदन पत्र सादर केल्लें आसा. तशीच दुसरी जी म्हत्वाची बातमी आसा म्हळ्यार म्हापशेच्या सरकारी कार्यालयांक सद्या गळटी लागला. म्हापशा BDO इमारतीच्या 3ऱ्या मजल्यार छप्परांतल्या पावसाचें उदक गळटा. देखून ह्या इमारतीच्या 3ऱ्या मजल्यार उपनगर नियोजन भौशीक बांदकाम तशेंच हेर सरकारी कार्यालय आसा. मात गळटेक लागून ह्या कार्यालयांत आशिल्लें सामान थंयच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी धांपून दवरलेलें आसा. हे विशींची सविस्तर बातमी 7 वरांचेर पळयात. ऐश्वर्यानी म्हत्वाच्यो बातमी सांगिल्ल्योच आसा. तर आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार 20 तारखेर होणा 70 वाठारांत जे दुरुस्तेचें काम चलतालें लायट वीज हाचें तेन्ना जो लायनमॅनाक शॉक येवन मरण आयिल्लें ताचो अहवाल जो आसा तो 48 वरांनी येतलो अशें वीज मंत्र्यान सांगिल्लें. मात आतां 48 वरां जावन गेल्लीं आसा पूण अजून मेरेन अहवाल आयिल्लो ना. आनी आतां तांकां विचारल्यार वीज मंत्री सुनील ढवळीकर सांगतात की शेनवार आयतार सुटी आशिल्ले कारणान ह्या अहवालाक कळाव जाल्लो आसा. नेमका हो अहवाल केन्ना येता ते आतां मुजरत पळोवचें पडटलें. तर अशाच आनीकूय म्हत्वाच्या बातम्यां खातीर गोमंतक टुडे हे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 हे बुलेटीन आमचें लायव्ह आसता. तर हे न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपता. कॅमेरामॅन हिरण्येश आडारकरा सयत हांव दिप्ती काकोडकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आनी एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटीन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक TV.